आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेचेर तीव्र नाराजगी उक्तायला। 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन एका म्हयन्या भितर युतीविशीं स्पष्ट भूमिका मांडची, ना जाल्यार आपूण आपलो स्वताचो पक्ष स्थापन करतलो अशी शिटकावणी मिकीन दिल्या। तशेंच आपल्या मतदारसंघात आपलेच वर्चस्व आशिल्ल्यान अपक्ष उमेदवार म्हूण जर रावलो जाल्यारूय आपूण वेंचून येवपाक शकता असो विश्वासूय मिकीन उक्तायलो। हैप्पी आम साउथा सीट के साउथा 8 सीट घेऊन केदो सरकार घडले रे, केदो सरकार घडले, केदो गोंय बद्दल केदो वाटले, गोंय चेंज केदो करतले म्हाका समजना। सो हांवें कित्याक सपोर्ट जावपा हेका लागून त्या पासत हांव तेका अल्टिमेटम दिता 1 मिनिट टायम, लेट देम डिसायड। हाल म्हणपा नाका बाबा मिकी भायर सरला, मिकी काँग्रेस वोट सोडपाक वोट आहा तो तुमगे बापायका न्हू। आम्ही ज्या काँग्रेस मतदारसंघान काँग्रेसाचो काँग्रेस जो मतदारसंघ आशिल्लो 2002 आम काबार केलेलो बाणाले थंय 2002 काबार केलो, काबार जालो आयज पासून तेचो ते पयले उपरांत नवी हांव बसलो, हांवें 12,000 काडली मरे बाबा। कित्याक तुमी तेंच कितें हांवें लोक काँग्रेसा हातीचेर वच मात म्हणून ते कित्याक मनान दिनाय। लास्ट काबार करता आसतना एक मेसेज पावपाक जाय म्हाका, गोंय पोरजे केले काँग्रेसा हाल्यामूच गुन्यांव नाकाय। हांव तर हाल ओपनली भायर सरलो पार्टीकेन, हाल म्हणा काय मिकी काँग्रेसा वोट फोडूंक भायर सर म्हणून हांव तुका 1 मिनिट टायम दिता, 1 मिनिट टायम दिता, कित्याक आनी टायम ना तेगे तो तशी आहाय इलेक्शनाक म्हणजे नॉमिनेशन भरपाक 4-5 दिसा म्हळ्यार तिकेट दिताय। तो कॅन्डिडेट केदो कॅम्पेन करतलो आनी केदो टिकेट इलेक्शन झुजतलो हेंचे बरें तिकेट मागपाक झुजपा जाय, हेंचे भितर झुजपा जाय आनी हेंका तिकेट मेळ म्हणटकच लोकां बरें इलेक्टोरेट आहा तेंचे बरें झुजपा जाय मागीर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।